लोक आपल्या घराचं लोड वाडेन असताना एसी, फ्रीज, गिजर बसयतात. देखून वीज पुरवणीचेर दबाव येता आणि लायटीचो आपालिपात चालू जाता. कळंगुटे विजेच्या उणावाक लागून उप्राशिल्ल्या लायटीचे समस्येचेर सुदीन ढवळीकारान रजाव दिला. कळंगुटे सध्या पर्यटकांची गर्दी वाडली रे वाडली, थळाव्यांच्या घरांत काळोख पडटा. देखून कळंगूटचे नवे करकरीत सबस्टेशन अपयशी पडलां असो प्रश्न वीज मंत्र्याक विचारलो. पळयात ह्या प्रश्नाचेर दिल्ली ताणें जाप. ना ना म्हाका तरी दिसता तें फेल जावना. आमचो थंय जो लोड आसा तो लोडूच कमी आसा. ह्या दिसांनी लोड एकदम वाडला थंय आनी त्या खातीर 5 स्टार हॉटेलां आसा, बाकीचे लोक आसा. आनी लोक कितें करता, हो प्रॉब्लेम डिपार्टमेंटाचो न्ही. तुमी लक्षात घेवपाक तुमच्या सुद्दां घरांनी आसतलो, पत्रकाराच्या घरांनी, मिडियाच्या घरांनी सुद्दां आसतलो. पयलीं कितें करता, एक लोड घेता घराक, फ्लॅटाक, आनी त्या नंतर तुमी कितें करता, थंय एसी बरयता. त्यानंतर तुमचो फ्रीज येता, त्यानंतर तुमचे फेर्र आसता, त्यानंतर तुमचे बाकीचे किचनांतल्यो गोश्टी आसता. हे सगळे गिजर लायले बरोबर लोड वाडलो. पूण लोड तसोच आसता, त्या खातीर हे सगळे गोश्टी आमकां प्रॉब्लेमॅटीक. पूण जितकी आतां हॉटेलां येतात ते चिंतून फॉरवर्ड प्लॅनिंग करून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तेच खातीर आमी आतां जे 350 कोटीचे सबस्टेशन घेता ते फुडले 25 वर्सांचे चिंतून करता. फुडले 25 वर्सां आमकां जवळ जवळ 1500 मेगावॅट वीज जाय अशें धरून आमी आतां प्लॅनिंग केलां.